सभी आँखां नुवे निसांधिला तुझा उपकारांकरता पातळटा तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता भूत आयकूंक येता जिणी तुझ्या मी भागेता संतोषान उल्हासान सोन्या तुझे समोर आयल्या बलिदान त्या काळजा धन्य तुका भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमियान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मेनीन जेजूच्या ह्या पुण्य थळार ह्या नोवेनांच्या संदर्भी मिसाचे बलिदान भेटोवन आमची काळजां आमची मागणी आमच्या अत्रेक देवा मुखार उबारून त्याच मेनीन जेजू मुखांत्र हें सगळें बरेंपण जोडूंक आशेवन बरो वचून हांगासर पावुल्ल्या सर म्हज्या मोगाळ भक्तिकानो आमी हरी एकलो माया मोगान चलता आनी हीच चाल आमच्या पवित्रपणाक बुन्याद पूण हांवें जियेत आसतना माया मोगान चलता आसतना हांव कशें चलता म्हूण हांव चिंता गी म्हजो माया मोग म्हज्या घरच्यांक मोगा कारण जाता गी या मोग माया करूंक कारण जाता आनी म्हजें जिवीत पवित्रपणाच्या वाटेर आसा गी आज हांगासर ह्या पवित्र थळार हो थोडो नियाळ करून तुजें म्हजें जिवीत इल्लें बरेपणाचें आमी करूंक प्रयत्न केलें जाल्यार खंडीत जावन आमी सफळ जातले तोच बाळक जेजू तुका म्हाका विचारता तूं जर म्हजो मोग करताय हांव तुजो ताच्या की धोडत्या मापान मोग करता तर त्याच सोमयाच्या मोगांत वांटेली जावचें भाग ह्या मिसाच्या सॅक्रिफिसा मरिफात आमी जोडटा आसतना आमच्या सर उणेपणा खातीर आमी पश्चाताप पावया पवित्रयेचें जिवीत जियोंक चुकल्ल्या खातीर आमी देवाची काकुळट बगया आनी त्याच काकुळदार देव आमकां आमच्या सर पातकांचें बक्षणें दितलो म्हणल्या बरवशान सांगात आमी म्हणया हांव पातकी दिनीनो सगळीं हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध तसोच भगवन सदांच संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सुस्नांच्या जिविताक पावो सुमिया काकूत सुमिया काकूत Krista काकूत Krista काकूत सुमिया काकूत सुमिया काकूत प्रार्थया कितें सर्व आशा आकांक्षा धरून ह्या मिनीन जेजूच्या नोवेनांत वांटेली जावंक आयिल्ली आमची सर मागणी तोच बाळक जेजू आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या घरांनी आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगजेन आमच्या दियेसजीन जियोंक फाव करून दी म्हणून मागया प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवांक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत तुजे गोडसाण चाकून दादोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेले ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां फावय म्हूण आमी मागता
आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता आससनांच्या आससना. सांत पौलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. तर भवनो, देवान आमचे वयर दाखयलेल्या व्हड काकुळतीचो उगडासकान हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानता तसले एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावं तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दी जय. हें जावं तुमचें आत्मी बलिदान. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मनां नवी जावं, तुमचे जिणेचें रुपांतर जावं. तोवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतेल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. म्हाका दिल्ले कृपेचे उजवाडान तुमचे मदल्या प्रती एकल्याक हांव दामून सांगता, तुमचेच विशयेन लेखावरते व्हडपण चिंतूंक वचनाकात. बगार तुमच्या व्हडपणा विशयान चिंतना मीत आसूं. तुमचे भितरलो हरएकलो आपणाक देवान दिल्ल्या बावडताच्या मापा प्रकार आपापली व्हडवीक चिंतूं. तुमचो मोग निश्कपटी जाय जय, वायट कंटाळून बऱ्या लाभ जाल्ले तुमी जया. एकामेका क्रिस्ती बावंडा भशेन मायपासान चला. पेल्याक मान मर्याद दिवच्यान एका प्रास एकलो पयलो जया. कळनातलेल्या मिनतीन आनी आत्म्याच्या उमेदीन सुमयाची सेवा करा. तुमकां लाभलेल्या भरोशान संतोष पावा. कष्टा अनवारामध्ये सोसणी जया, मागण्यान तीर रावा. गरजेन असलेल्या तुमच्या बावंडांक कुमोग करा. आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा. तुमकां दगदितल्यांचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद म्हळ्यार हांवें शिराप न्हय. संतोष पावतल्या संगता संतोष पावा. रडतल्या संगता रडा. सकटां थंय एकाच रितीन चला. तुमी गर्वी जावचे न्हय. सद्या भावंडा सांगता एका मनान जियेया. आपुणूच बुदवंत म्हूण लेखी नाकात. खंयच्याय मनशाक वायटाक वायट फाटीं दिनाकात. बगार लोकांच्या नदरेक बरें दिसता तें करूंक प्रयत्न करा. साध्य जाल्यार तुमकां तांगता ते परी सुमेस लागीं समाधानेन जियेया. म्हज्या मोगाचें न्हू, तुमी बिलकूल फारीपण घेवचें न्ही. तें देवाच्या क्रोधाक सोडा. फारीपण घेवचें म्हाका सोडा. हांवच तें फाटीं फारी करता म्हणटा सरेस्पर. हाच्या की व्हरतें पवित्र पुस्तकच म्हणटा, तुजो दुस्मान भुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी. तो ताणयता जाल्यार ताका पियोंक दी. अशें करून तूं ताच्या माथ्यार उज्याची जळती केंडां दळटलोय. वायटान तुमकां पाडाव करून सोडिनाकात. बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत व्हरा. देवाचे उतार हें. Susun bunda Ogam tuzo karta service for deva tus mujhe bol kada mujhe bol deva Ogam tuzo karta service for deva tus mujhe
सर्वेस्फोर देवा तूच मुझे पळकडा सुरवंदा तूच मुझे निस्तारण तूच मुझे रक्षण राख म्हाका वायटांतलो कश्टांतलो निवार मोग हांव तुजो करता सर्वेस्फोर देवा तूच मुझे पळकडा सुरवंदा मोग हांव तुजो करता सर्वेस्फोर देवा तूच मुझे पळकडा सुरवंदा Alleluia, 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 alleluia. Diswo aiso anandasu, amka serva Santosasun Sumya Deva Usungamsun Ukaratun Berkadisun Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता एक दीस शास्त्रा भितरलो एकलो उठून जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान अशें म्हणालो मेस्त्री सासणीक जिवी जोडूंक हांवें कितें करी जाय जेजून ताका सवाल केलें नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा आनी तूं तें कशें समजताय ताणें जाप दिवन म्हळें सगळें तुज्या काळजान सगळें तुज्या आत्म्यान सगळें तुजे सक्तेन आनी सगळें तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर जेजू ताका म्हणालो सारकी तुजी जाप तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय पूण तो आपलें सवाल समा म्हण दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो तर म्हजो पेलो म्हणल्यार कोण जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो एक मनीस जेरुजलेमांतून एरिकोक देवान वेताना चोरांच्या हातान सांपडलो तांणी ताचें सगळें नागयलें ताका मारन घाय केलें आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेलें अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देवून वेतालो ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन चलतच रावलो तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेन चल्लो शेकी ते वाटेन वेतालो एक सामारियागार ताचे सरशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो चुरचुरलो लागीं सरन ताच्या पांयांक तेल आनी वायन वतून ताणें तें बांदलें उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसून एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणीं दिवन ताणें म्हळें हाची जतन घे आनी कितें चडी तूं खर्चिताय तें फाटीं येतना हांव तुका फारीक करता ह्या त्यागां भितर चोरांच्या हातान सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता शास्त्र्यान जाप दिली ताची दया केली तो वळचेचून ताका सांगलें वच आनी तूंय तशेंच कर तो वळचेचून ताका सांगलें वच आनी तूंय तशेंच कर देवाचे उतर हे मिनीन जेजू थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो
भक्तीपण तुवें हांवें जोडूंक आसा, दान धर्म हांवें तुवें करूंक आसा, आनी हें सगळें जाता आसतना नांवालच घडटा. जर तर हांव म्हाका देव समेस्तांक म्हणची येता जाल्यार देवाचें बरेंपण हांवें तुवें भोगलां, पूण जर तर तें दुसऱ्यांक दिवंक हांव मोन करिना जाल्यार कांयच फायदो ना. म्हजी पर्स नोटांनी धाट्ट आसतली, पूण एकलो गरजेवंत आसा तो तुज्या कडेन भीक मागता, आनी ह्या वेळार म्हजी पर्स काडून हांव नोटा पैकी सोदतां. पिंदुल्लो ल्हान उण्या मोलाचो नोट खंय आसा तो काडून ताका दिता. हांवें म्हजी पर्स दाखयची म्हणून गरज आसा गी. ह्या थंयसर आशिल्ल्यांत एक बरेंपण दाखोवचें तितलें उदार मन देवान म्हाका त्या पर्सांत आशिल्ल्या पयशा बरी म्हाका दिवना गी. मोगाच्या भावा भयणी, फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांत घडिल्लें घडीत आमकां हर एकल्याक कळीत आसा. पावस येयलो, उदक भरलें, गांवूच वळोवन गेलें. आमच्या घरा लागसर गेल्लो दोरो कोसळ्ळो म्हणटा आसतना आमी पुरा खाली बुले जाले हांव. पूण आमच्या कोलारांत आनी थंयसर कोडागुंत तशेंच आमच्या केरळांत घडलें कितें, गांवूच उदका समेत माती गुडे पुरा वळोवन गेले. आनी वळोवन गेले म्हूण आयकून आमी पुरा ओगो रावून हांव मस्त जाण आमी घरा बसून अशें जालें न्ही, जावन जो आशिल्लें देवाचो राग कोणना, आमी मस्त जाणां चुरचुरोनंत रावले हांव. पूण सांगाताच होगळिकेचें चिंता म्हणल्यार आमच्या DSCचें तरणाटें मुखार आयलें. जावं पुरो आमच्या DSC जावन सेंट्रल कमिटी ICM सांदे थंयसर पुत्तुरांत थंयसर एका फिरगजेंत मुखेलपण ताणें घेवन लोकांची प्रतिक्रिया पळोवच्या आदींच थंयसर लोकांक खाणा वरवीं तांणी व्हरून पायली. कशें वेचें, कितें वेचें, जायत्यो खबरो थंयसर आशिल्ल्यो, रस्ते कुडके जाल्यात, सांके पडोवन गेल्यात. तरीकी हें चिंताप घेनासतना थंयसर म्हजो भाव या भयण कश्टाता, तांकां हांवें कितें तरी करी जाय, म्हजें बरें मन दाखयचें म्हणलें चिंताप घेवन जावं पुरो आमच्या फिरगजेनी आमी इगर्जांनी दान केल्लें खाणा वरवीं ह्या युवज दिल्लो, ह्या आमच्या युवजणांनी त्या त्या जाग्याक पावच्या बरी करून एक इल्लेशें समाधान म्हाका, एक अवकाश ह्या कश्टांच्या भावा भयणीक करूंक म्हाका मेळ्ळो. ह्या त्या जाग्यार जर तर हांवूच तसल्या संकश्टांक संपडलो जाल्यार मोगाच्या भावा भयणी अळे असलें एक चिंताप जर तर आमचे मदें येता जाल्यार निजाय की आमी वर्ती मनशां, आमी पाड म्हणून न्ही, आमचे थंय अवगुण ना म्हणून न्ही, पूण मस्त पटीन जाता कितें बरें आशिल्लें धांपून वेता, अवगुण आशिल्लें दिसता, आनी ह्या रितीर आमी मुखारसून वेता. पळय थंयसर तमिळनाडूंत घडिल्लें घडीत ह्याच आवराच्या संदर्भी जेजूची सुवार्ता वाचतात जाल्यार आदल्या हप्त्याच्या नियाळान थंयसर आशिल्लें अनुप्रिया म्हणलें 9 वर्सांचें भुरगें. आपणें एक सायकल काणगे जाय म्हणली एक जब्बर आशा ताका आसली, आनी आतां सायकलाची मोलां चडल्यांत, बायकांची वाडल्या बरी, सायकलांची मोलां चडल्यांत. आनी हे फाटल्या 4 वर्सां ताणें ऐवज वट्टू केलो, आनी केलो लागीं 9,000 ताणें वट्टू केलो. आनी केदळां ताका कळ्ळें आपणाचें सांगाती भुरगीं त्या आवरा वरवीं कश्टातात, तांचें सगळें होगडायलें म्हूण कळटा आसतना हें भुरगें आपणें सायकल घेवंक म्हूण दवरलें तर 9,000 व्हरता आनी ह्या बऱ्या उद्देशाक दिता. पूण ताची प्रतिक्रिया कितें थंयसर आमकां दिला. त्या हिरो सायकलाच्या अधिकाऱ्यांनी हें घडीत पळयलें आनी त्या भुरग्याक हर एका वर्सा ताका एक नवें सायकल ताणें बसयलें. मोगाच्या भावा भयणी, उदार मनान दिता तो, धादोशी मनान फाटी घेता खंय. आनी हेंच जावन आसा, केदळां हांव बरें मन दाखयतां, केदळां म्हजें जिवीत बरेपणाक प्रेरण जाता, चिंतिनातल्या रितीर देवाचें बरेपण आमच्या जिवितांत आमकां लाभता. आमचे मदें थोडी पिक्चर पळोवच्यान ती आमी इल्ली हुशार आसा. जय हो म्हणलें हिंदी पिक्चर तुमी पळयलां जावयेत, आनी थंयसर ताचो नट शाहरुख खान एक बऱ्या समारिया बराबरी हर एकल्याक कुमो करचें काम तो करता. आनी कुमोक घेतलो मनीस थंयसर येवन ताचो उपकार बावडूंक येता आसतना तो म्हणटा उपकार बावडोवचें ना, थँक्स म्हणोंक ना, देव बरें करूं म्हणोंक ना, पूण इतलेंच तुवें उपकार जोडलाय, तूं एक दोगांक कोणी तुका मेळटा जाल्यार तांकां कुमो कर.
आनी पिक्चर मुखारसून वेता आनी फिल्म अखेर जाता आसतना थंयसर ह्या सामारियागाराची देख जायते लोक घेवन थंय एक सांकळच उबी जाल्ल्या बरी एकामेका बरेपण कर मुखार वेचें. मोगाच्या भावा भयणी, खंय थावन हें प्रेरण, खंय थावन हें जिवीत. पळय आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचेरच आमी एक नदर घाली जाल्यार कितें जावन आसा. ताचें जिवीतच पेल्यांचें बरेपण करचें तसलें. पण हांगासर ह्या थळार आमी येता आनी येता आसतना थंयसर बरयलें तीं उतरां, कितलो तूं म्हजो मोग करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वादांनी भरतलो. पयसो आसा जें म्हणून ना, आमच्या दोळ्या मुखारच आसा. हांव कितलो देवाचो मोग करतां, कितलें हांव पेल्याक दितां, ताच्या की वर्तें देव म्हाका दिता म्हणली भासवणी तो म्हाका दिता. आनी हेंच जावन आसा मोगाच्या भावा भयणी, हांवें तुवें जियोवचें. तें जिवीत पवित्रपणाच्या वाटेक व्हरून पायता. फ्रांसीस डी सेल्स अशें म्हणटा, टू लव अवर नेबर इन चॅरिटी इज टू लव गॉड इन मॅन. म्हणजे दयाळे मुखांत्र पेल्याचो मोग करचो जावन आसा मनशा मुखांत्र देवाचो मोग करचो. मोगाच्या भावा भयणी, कितली एक अर्थाभरीत उतरां. आमच्याच कुटुंबांत, आमच्याच घरांत, आमच्याच वाड्यांत कितलींशीं मनशां आसात असलें बरेपण करचें. जावं पुरो आमी वाडोवन कुटुंबांत वाडल्या, सक्कड सवलती आमच्या आवय बापायनी आमकां दिल्यो. आमी चिंतला की म्हजो बापाय जावं पुरो पयशिल्ल्या गांवांत परगांवांत वावुरता, ह्या सकाळीं उठोन शॉपाक गेल्लो गी, ऑफिसाक गेल्लो गी, काळोख जाता पर्यंत थंयसर वावर करता. कित्या पासत आपलें कुटुंब बरें जाय. पण आमच्याच आवयचेर आमी एक दिश्ट घाली जाल्यार एका सकाळीं सकळवरणी पयलें सुरू जाल्लें तिचें जिवीत आमी न्हिदोवन गेल्ल्या उपरांत ती येवन न्हिदता. म्हणजे दिसा मदलें सगळें ती करनासा. तिचें तें वावर, तें मिसांव, तें बरेपण, तिणें दाखोवचें तें उदारपण, हें सगळें जावन आसा आमकां ह्या रितीच्या एक चिंतपान मुखार वचून देवाचें बरेपण बगूंक देवान म्हाका दिलां. देखूनच खंयची आवय लेग घाली ना. आज सकाळीं उठोन हांवें भुरग्याचें इतलें केलें इतलें केलें, कोणें आवयांनी पट्टी दवरली ना. खंयच्या आई बापायनी लिस्ट दवरली ना. कांय बँकाक धाडल्या पयशाचें मात्र बँकांत आसतलें, सोडल्यार हांवें ह्या खातीर त्या खातीर म्हूण सांगिल्लें ना. कित्याक तें जावन आसा मोगाचें चिंताप. आनी ह्या मोगांत मनीस फुडें सरून वेता आसतना आमचें जिवीत त्या रितीचें जावंक पावता. पण आयच्या वाचपांत वांजेलांत आमी आयकलें, एक नदर घाली जाल्यार तो तरणाटो सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय. आनी जेजू ताका ती वाट सारकी समजयता. तूं तें कशें समजताय. आनी वयलो बुदवंत तरणाटो जाय. आनी तो बरेंकर म्हणटा, सगळ्या काळजान आत्म्यान सक्तेन मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. आनी देवाचो मोग केल्या बरी तुज्या पेल्याचो मोग कर. आनी थंय थावन ताका इल्लेशें सडीत समजूंक जाय आसलें. तर जेजू म्हणटा अशेंत कर. पूण ताका मुखारसून तो विचारता, तर म्हजो पेलो कोण. मोगाच्या भावा भयणी, मिसाक आमी येता, इगर्ज्यांनी आमी भोंवता, जायत्या जाग्यांनी आमी वेता. म्हज्या उजव्याक कोण बसला, म्हज्या दाव्याक कोण बसला म्हूण आमी पळयल्लें आसा गी. थोड्या फावटी म्हज्या बांकार आमी तेगां चौगां 5-6 जाणांच्या बांकार चौगां बसता, पांय बरें रुंद कर, हात पांय रुंद दवर. आनी एकलो येतना ताका जागो दिजे म्हूण म्हाका भोगता गी. ना, म्हज्या पुताक, म्हज्या धुवेक, म्हज्या जावयांक, म्हज्या सुनेन तांकां जाल्यार चिड्डून बसयेत. पण आनेकल्या मनशाक अवकाश दिवंक जायते फावटी आमकां कस जाता. पयसो आसा जें म्हणून आमच्याच परिसरांत, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत मोगाच्या भावा भयणी हांवें तुवें जोडचें. तर आमचें जिवीत कितें जावन आसा. ह्या संवसारी आमी हरी एकलो बरेपणान जियेचें म्हूण चलता. पूण आयच्या पयल्या वचपांत सांत पावल आमकां म्हणटा, देवाक मानवता तसलें जिवीत तुमचें जाय. आनी हें कसलें देवाक मानवचें. आनी हें देवाक मानवचें जिवीत समजचें जाल्यार मोगाच्या भावा भयणी सांत पावल मुखारसून म्हणटा, संवसाराची चाल तुमी आदारी नाकात. कसली ती संवसाराची चाल. हांवें एक व्हडलो मनीस म्हणून हेरांक दाखय जाय. हेरांनी म्हाका सलाम मारलो जाल्यार म्हाका भारी खुशी. या जावं पुरो आमच्याच वृत्तेंत वैवाटांत आमी इल्लें मोस करचो, दगो दिवचो, ह्या मुखांतर आमी ग्रेस्त म्हणून दाखोवचें. थोड्या फावटी आमी पळयता, एक बरें फ्लॅट आसा, घर आसा, बरें म्हूण सांगून घेता. 6 म्हयने जायचे जाल्यार टॅप ब्लॉक जाता. म्हणल्यार थंयसर घाल्लो सामान प्रयोजन ना. वण्टीक फूट येता. पट्टू सिमेंट घालून घर बांदला
आनी असले संवसाराची रीत जावन आसा. जावं बरो कोणी एक जागो घेता जाल्यार या जागो विकता जाल्यार कांय फटी रेकॉर्ड करन आपलो फायदो मात्र चिंतून एक फावटी सेल जाले मागीर म्हाका संबंद ना म्हणून फोटोवन ताका त्या रितीर करचें तसलें जावन आसा. आनी सांगाताच काजार जाता म्हणून मोग करचें आनी काजार जा म्हणून लागीं येवच्या वेळार ताणें इन्कार केलें जाल्यार एसीड उडोवन ताचें तोंडाचें रूपच बदलोवचें. संवसाराची रीत आमच्याच कुटुंबांत कोणाय व्यक्तीचेर कोणाय मनशाचेर कुटुंबाचेर आमकां राग आसा जाल्यार ताका बुद्ध शिकोवंका ताची मर्याद काडूंका ताका तशें अशें करूंक आसा. फारीकपण या रिवेंज आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत आमी भोगता. एकलो गुरकार म्हणटालो खंय तो मिसा घेताना थंयसर गाद्याची मेर कातरतालो. एका गाद्याच्या उदाक आनी एका गाद्याक वचूंक तवळ तो म्हणलो खंय रावसाहेब हांव मिसा वचून येता मागीर तुका पळयता म्हूण सांगून. असलें आमचें फारीकपणाचें जिवीत मस्तपटी ह्या रितीन आमी मुखारसून वेता. आमच्या घरची म्हालगडी आजकाल आमकां मस्तपटी एक इराराय देखून आमी कालें करता तांकां आसऱ्यान दवरून आमचें जिवीत सुकाळ करूंक पळयता. पूण उडास दवरया ह्या मुखांतर हांव कितें करतां म्हजे मुखले दीस त्या आसऱ्याक येदोळच रेजिस्टर करून दवरतात म्हजीं भुरगीं. जर तर हांव हें करता जाल्यार मोगाचें न्हू. संवसाराची रीत हर एका जाग्यान हर एका कुशीन म्हाका धादोसकाय दिवची म्हाका तृप्ती दिवची म्हाका संतोश जावचें हांवें धादोसकाय भोगचें हें मात्र सोडल्यार दुसरें ना. थंयसर बरें चिंताप म्हणलें ना मनशाचे स्वार्थी चिंताप उठोवन दिसता. खंयसर आमी वचून दी पळय आमी अंगडी वचून बरीं एप्पलां काडून दिता 1 किलोगी 1.5 किलोगी चित्तूरली काडून दिता. आनी तो मनीस कितलो हुशार आहा पळय. थंयसर आमी पयशे पळयतना तो एक 2-3 तांतो पयल्यांत घालता आनी थंयसर जडाय जाली म्हणून तुवें घाल्ली 3-4 फाटी काडटा. आनी घरा येवन आमी म्हणटा मम्मे खालें चित्तूरली कुसल्या ना पुता हांवें बरी घाल्ली. मोस म्हणल्यार संवसारा रीत जी येवची. आजकाल तांदूळ हाडटानाय प्लास्टीक तांदूळ आयला म्हणून येदोळ खबर जाल्ली. तांती हांवें प्लास्टीक जालात म्हणून येदोळ आयकल्लें. कांय जेवणां जेवतानाय थंयसर सामान गुणो घालो जाल्यार थंयसर रूच येवचे थोडे टेस्ट मेकर पावडर केलें घालन जेवणाय रूच करन मनीस हर एका रितीर पळय संवसारी जिवितांत तो मुखारसून वचूंक पळयता. पूण इतल्यारच आमचें जिवीत संपना. पूण मोगाच्या भावा भयणी देवाची चाल कसली की म्हणलें आयच्या वाचपांत आमी थंयसर आयकलें. आनी हाच्या की बऱ्या रितीर आमकां समजोवच्या रितीर सांपावल कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 13 अध्याय 4 तावन 7वें वाक्य पर्यंत आमकां थंयसर सांगता खरो मोग कितें आनी त्या मोगाचेर बांदून हाडलें आमचें जिवीत कशें मुखार वचूंक आसा आनी कितें जावन आसा. मोग सोंसणीक मोग दयाळ मोग मोसोर करिना आपलीच बाडाय उलयना हंकारान भरना मर्यादे विणे चलना स्वंत आदाय सोदिना रागार जायना अपकार मनान दवरिना अन्याय पळोवन संतोष पावना बगार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता. मोग सगळें सोसून व्हरता सगळें सत मानता सगळें बरगो आसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. मोगाचें न्हू आमचें क्रिस्ती जिवीत ह्या संगतीचेर बांदून हाडिल्लें जावन आसा. आनी असलें जिवीत बांदून हाडटा आसतना आमी कितें करूंक आसा. पूण आज देवाची चाल वापरूंक आसा. कसली ती माया मोगाची चाल आनी ह्या चाली मुखांतर पवित्रपण जोडचें. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र 13 अध्याय 16वें वाक्य आमकां म्हणटा हेरांक बरें करूंक आनी दान धर्म दिवंक विसर नाका असली बलिदानां देवाक मानवतात. मोगाचें न्हू हिंच चिंताप मातेवाचो 9 अध्याय 13वें वाक्य आमकां म्हणटा जेजू म्हणटा म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. तुमचें मोग तुमचें काकूळत तें बरें म्हूण म्हाका तुमचें तावन जाय तुमचे कायदे कानूना हें न्हय. सगळी देणी देवाची तरी तो आमचें उदारपण पळयता आनी तें ताका मानवता. तोच म्हणटा मातेवाचो 9 अध्याय 40 आनी 2 वाक्य एक कप शेळें उदक दिल्ल्याक ताचें इनाम चुकाशें ना. गरजेवंत म्हज्या भावा भयणीक कुमकेचो हात दिल्ल्याक ताचें इनाम चुकाशें ना. सोमियांचो ह्या बाळका जेजूचो इल्लो मोग केलो जाल्यार ताचो मोग आमकां पाटी मेळनासतना रावासो ना. मोगाच्या भावा भयणी हेंच जावन आसा सोमियान आमकां बसयलें तें जिवीत. आमी क्रिस्तांव जावन आसा भावर्ती मनशां. आमचें जिवीत संवसारी चालीत हांवन पवित्रपणाक तें रुपांतर जावंक आसा.
अवघड नातलो कोणी ना आमी सक्कड अस्कत सायंबाचेत सक्कड म्हाका कांय म्हणी मेळात गी म्हूण चिंचेत आमी हांगासर हांवें हांगासर मीस पेटयता तुमचे बरी हांवें हांगासर सांगाता मेळून देवा घरान दिता पूण हांवें आशेवचें बाळोक जेजूतान म्हाका बरी भलायकी मेळटली गी म्हज्या कुटुंबदारांक बरेंपण जातलें गी आनी हांवें आशेवचें म्हाका बाळोक जेजू मेनी जेजू फावो करतलो गी आमी हर एकलो एक आशा घेवन येता आशा घेवन येता आसतना म्हजी आशा कितें जावन आसा म्हज्या गरजेवंत भावा भयणी सवें हांवें जिवन म्हजें जिवीत बरें हांवें करूंक आसा पळय आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें सांत पावलो रोमांकारांक बरयल्ल्या 12वो अध्याय 10वें वाक्यांत हांव सांत पावलो म्हणटा एकामेकाक क्रिस्ती भावंडा भशेन जियेया आमी खाली मनशां जावन जियेल्यार पावना क्रिस्तांव मनशां जाय आजकाल आमच्या गळ्यांत कोंत बीन ती ना न्ही क्रिस्तांव म्हूण सांगूंक जायना पूण व्हडना तें आमकां खंय आडखळ जाता कारांदाय जाता तोपता पूण तुजें म्हजें जिवीत क्रिस्ताक मेचुवांचें जावं दी भागी आमचे सिस्टरां तांकां एक कुरीस घालूंक आसा पाद्र्या भाग एक लोभ घालूंक आसा नांतर सिस्टरांक खंयच्या मेळाची गी म्हूण कळनातलें कोण ना खंयच्या जातीची गी म्हणून आमकां कळनातलें पूण आमचें जिवीत बऱ्यापणाचें जालें जाल्यार तुज्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तें तुका म्हणून दित वो क्रिस्ताचो पाटलावदार वो एक खरो क्रिस्तांव मोगाच्या भावा भयणी ही एक वर्तें देणें देवान तुका म्हाका दिल्लें जावन आसा पळया आमचेर एक सदांची एक नदर आमी घाली जाल्यार एक भिकारी कुमोक मागतना ताका काणीक दिवंक आमी कितले सुराती न्ही पूण तेंच तितके एक स्टार आशिल्ल्या नातिल्ल्या हॉटेलांत वचून थंयसर जेवण येतना सूटबूट घाल्लो वेटर थंयसर रावता आसतना ताका एक टिप्स दवरूंक व्हडलो नोट दवरूंक आमी फाटी सरना नांतर आमचें स्टँडर्ड कितें हांगा सुरातपण थंय उदारपण थोड्यांच्या घरच्या गेटीक आतां इल्लें उणें जालां बिवेर ऑफ डॉग्स नाय गळिवे एच्चरिके तांकांच घरच्यांक कळीत ना हांगा आसची आमी मनशां म्हूण ती पेट्याक सरीकन रावता देखून त्या घरा येवचो मनीस भियेता ओ पेट्यां कडेन कशें वेचें देखून आमी पेटे जावचें नाका मनशां जावया एकामेकाक वळखुंचे आमी जावया एकामेकाक मोग करची आमी जावया आमच्या फाटल्या दिसांनी ते वॉट्सॅपार एक बरें पद येतालें न्ही मस्त भांगार घालन गळ्यांत हातान घालन मोला दीक दिरवे भांगार रुपये म्हजे कडेन कांय ना तुका दिवंक आंगार घालून सोबोंक मात्र फोट्याक रावोंक मात्र मस्त पटी असलें जिवीती आमचें जावंक पावलां मोगाच्या भावा भयणी आमच्या माया मोगाची जिणी फकत तोंडान मात्र शे तो पडलो गी शे तो इतलो बारीक गी शे तो इतलो अस्कत गी कॅन्सर गी जालें फकत लिप सर्वीस तोंडान मात्र सांगून आमी दयाळाय मोगाचें मोग करता म्हूण सांगूंक जायना जर तर त्या रितीचें आसा तुका कितें साध्य आसा तें करया आजकाल ही पीड आसा दांची जर तर तुका साध्य आसा बरेंपण आसा ल्हानशीं भुरगीं आसात त्या भुरग्याक एक इन्शूर करून ताचें जिवीत बरें करचें बरें करया आजकाल मेडिकल इन्शुरन्स खंय म्हणे केलें जाल्यार मस्त पटी आमचे पयशे लॉस जावन वेतात न्ही देव आमकां बेसांव दितलो असल्या मनशा दुबळ्या कुटुंबांच्या सोदून काडया एक ल्हानशी दयाळ करणी सगळ्या वर्साक हांवें करची 3-4 हजारा भितर जाता ताका मरता पर्यंत एक भलायकी जोडचे तसले एक अवकाश करण खंडी जावन तुका म्हाका दिवी येता मोगाच्या भावा भयणी आज आमी वाटेर वताना कोणी भिकारी मेळटा म्हणून ताका आपण दिनाकात तशें करून सांगचें न्ही आपण दिवचें नाका गरज पळोवन दिया आजकाल सांबाळलो मनीस तुका पळयतना पांय वांगडा तुजो मागीर तो बरो करून हँडबॅगां घेवन वेता असली परिस्थिती आमची फोटोवचे मस्त आसात पूण आमी तसल्या फोटोवच्या कडेन फोटोवन पडचें नाका पूण नीज कितें आसा तुका म्हाका करूंक जावचें आमी करया सांजू हांव ताच्या पयल्या पत्रांत अशें बरयता 4थो अध्याय 20वें वाक्य उडास दवरूंक बारी बरें 4 आनी 20 तशें वो उडास कितें म्हणल्यार तुका दिसच्या तुज्या भावाचो तूं मोग करिनाय तर दिसनातल्या देवाचो मोग करता म्हणशी जाल्यार तूं एक फटकिरो जावन आसाय दिसच्या तुज्या भावा भयणीचो मोग कर कश्टांच्या तुज्या भावा भयणी कुमकेचो हात दी आनी थंयसर तुका मोगाक राखो रावच्या तुज्या मोगाक आशेवच्या भावा भयणीक सांगातपण दी तुज्या घरा तुजी व्हडली माय आब थंयसर खाटयेर पडोन आसा केदाळा म्हजो नातू म्हजो पूत म्हजें धूव म्हाका मेळोंक येता म्हूण आशेवन आसा दिसच्या त्या रुपण्यांक त्या देवाच्या रुपार आसच्या त्या मांयक आबाक ह्या पिडेस्त भावा भयणीक तुजें सांगातपण दी आनी थंयसर तुजी दादोसकाय जोड
खंय खंय वचून 10 जाणांक दाखोवन घरा आसची मनशां उपाशी पडचे जाल्यार ती म्हजी दयाळाय न्ही, म्हजें बरें मन न्ही, म्हजें बरेंपण न्ही, पूण तस जाल्यार मनशांक सांगातपण दिवया आनी आमचें जिवीत बरें करया. मोगाच्या भावा भयणी, आमचे मदें पाड म्हणून न्ही, जावं पुरो इल्लेशें अवगुण आसचें, पण आमचें थंय बरें मन आसा. जायते आमचे मदें बरें समारियागार आसात. आमच्याच फादर मुल्लर आस्पत्रेन थंयसर कोडकारांचें आस्पत्र आसा. कितल्या वर्सां हांव चलोवन आसा. सुरू सेमिनरी आसतना सुमार 40 वर्सां आदीं हांवें तेन्ना हांव तो भियेतलो तांकां पळयतना खंय तांकां लागीं गेले जाल्यार ती मनशांगी केलेंगी तसल्यांची चाकरी करन तांकां एक भरवोसो दिवचें थंयसर चलोवन आसा. सांतांतोनीच्या आसऱ्यांत गती निर्गतिकांक थंयसर आदार दिवन आसात. आनी ह्या दिसांनी स्नेहालया मंजेश्वरांत थंयसर तो एक लायक मनीस मुखेलपण घेवन आज ताचो मिसांव वरून आसा. तशेंच साबार कडेनी जावन आसा. असल्या मनशांक होगळीक म्हणोंक आसा, शाबसकी म्हणोंक आसा. आज आमी घायेन पडुल्ले मार जावन पडुल्ले मनीस तुका म्हाका मेळचे नात, पूण काळजांत दुखल्ले मोतीन तस्कत जाल्ले विरारायन जियेवचें कुटुंबांत समाधान नासतना देदेस्पर जावची मनशां खंडीत जावन तुका कुमकेक येतली. पयशाची मात्र कुमोक न्ही, देवान तुका उलोवंक दिला. समाधानाचें उतर दी. देवान तुका हात दिल्यात, बुजवण त्या मनशाक आपडून दी. ह्या तुका चलोवंक पांय दिल्यात, ते पांय वापरन आनेकल्याच्या घरा बगलार वचून ताचे कश्ट समजोवंक प्रयत्न कर. देवान तुका धन दिरवें दिलां, तांतुलें थोडें देवाक दिवन बरेंपण जोडया. ह्या पवित्र थळार हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक मिनी जेजूचो आदार मागोवन आमचीं कुटुंबां आमचें जिवीत बरें करूंक आनी ह्या मुखांतर माया मोगाचें जिवीत पवित्रपणाच्या वाटेर चलोवन दयाळ्या मुखांत कुमके मुखांतर बऱ्या जिविता मुखांतर आमी तें करूंक ह्या आल्तारेर हजर आसचो सोमी. ह्याच मिनी जेजूच्या ह्या पवित्र तळार आमकां हर एकल्याक आदार दिवन दी, आशिर्वादाने बरोवन दी, ताच्या कृपेन नेटोवन दी म्हूण मागया. आमीन. आमच्या काळजासून वावराच्या हातासून आदुनाया बापा तुझी समोर स्वीकार करता मोगान तुझ्या दिवचून ओळादी कर बापा वावरामसो तुवेंच दिल्ली सर्देनी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर मुंड्या वायना सोवे हे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे सुपेस दिल्ली सर्देनी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर मुख्या वायना सोवे जे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे. मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्या सर काळजाचे अत्रेक ह्या उंड्या वायना रुपी देवा मुखार आमी दवरून आमचे सर इरादे आमचे ते सवा आमचें बरेंपण हें सगळें हांगासर ह्या उंड्या वायना सवे मेळोवन देवा बापाक भेटोवचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमच्या आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशी आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वां थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
त्या तुज्या अनंत शब्द वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्मे वरवीं हांव करमरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कस मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली. एक पवित्र प्रजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी समेस्त भक्तां संगाती तुजे महिमेचें कीर्तन निरंतरी आमी तें गायता. पवित्र 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 गळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो गूढ प्रगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे संवसारार विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर नंतरल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमल्ल्या सर ह्या भक्तिकांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. आमच्या घरांनी आसच्या प्रायवंतां पिडेस्तांक, परगवंत आसच्या आमच्या कुटुंबादारांक, तुज्या सेवेचा क्रेन मेथेर जाल्ल्या आमच्या सर पाद्र्या बा सिस्टरांक तुज्या आशिर्वादान बर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे मये संगती, सांजूचे तिचो पती भगवान धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयलां तें वर्तें मागणें आमी सर्व संगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सकाळी तुजे कशी सुरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यां बक्षिता. तशें आमचीं पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सर्वायतांतली अनवरांतली अवघडांतली बेजारांतली पिडेंतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोनदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो वशनत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आपोस्तला म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजें शांती समाधान तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक सुमियांची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं मोगाचो गुर्त जावन राग आशिल्ल्यांचो उडासकाण गरजेवंताचो उडासकाण एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो आमचो सोमी जेजू देवाची शिडी संसाराचें पाप करता ती सोमियांच्या ह्या जेवणाक आपण लाभल्ले आमी सर्व सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका भावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
तुझी पुरी हांवें जी म्हाका उलोदिता काळजान म्हज्या करून बिडा तुजे ताबेन घेता तुझ्या येण्यार जोडून घेता निरंतरशा समाधान तुझ्या येण्यार जोडून घेता निरंतरशा समाधान जेजू मुखार जेजू दयाळ मुझे देव काशिता स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या देगटा तुकाच म्हाका ओपून दिता आत्मी काळजाता प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवचिलें. ह्या तुझ्या मोगाचे येवजणे बसत हो दिन वसण्याचे यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचें नांव विश्वासान विचारून सर्गार तुका ससनांक वाकोवणूक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दायकान बसात. तुमकां सुमेस्तांक बरो दीस मागता. गुड मॉर्निंग. मोगशनो आज आमी 7व्या दिसाचे नवेन आदारून आसा. आयच्या दिसा आमी नियाळ्ळो विशय जावन आसा माय मोगाची चाल पवित्रपणाचें फळ. माय मोग पवित्रपणाचें जिवीत एकलो व्यक्ती जियेता म्हण आमकां ताच्या जिविताद्वारे दिसून येता. अशें एक पवित्रपणाच्या जिविताचें फळ म्हणयेत माय मोगाचें जिवीत. आनी आज आमी दाणी पासत मागता. प्रत्येक जावन आमच्या कोवेंताक तशेंच ह्या पुणशिता सुरविरतावन जायत्या जाणांनी आदार दिला. जायतो सॅक्रिफीस त्याग करून आमकां सेमिनरिस्तांक बेनिफॅक्टर जावन आदार दिला. सांगतच जायत्या जाणांनी हांगासर वावर केला, सेवा दिल्या, उदारमणाचें दान दिलां. तांचो समेस्त तसो उगडास काडटा आसतना देवा दिन जाल्ल्या आमच्या सर्व दाणीचोय आमी उगडास काडटा. तांकां ससनाचो विशय मागता. ह्या दिसांनी हांगासर ह्या फेस्ताच्या संभ्रमाक जायत्यांनी उदारमणान दान दिलां, जायतो त्याग केला. सांगतच जायते जण सकाळीं जावन राती पर्यंत हांगासर निस्वार्थ सेवा दिवन आसात. तांचो समेस्त असो आयच्या दिसा आमी मोगान उडास काडटा आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटना बाळक जेजूची आशिर्वादा तांचेर तशेंच सगळ्या कुटुंबाच्या सन्यांचेर आमी मागता. तुमी भाव भयणीनो ह्या पुणशेताक व्हरतो आदार दिला. दिवनूच आसात. तुमचेरी बाळू जेजू आपली आशिर्वादा वतून दी म्हणून आयच्या दिसा सकट मिसा वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागता. हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आयच्या विशयाचेर नियाळ दिला. मानदीक बाप आसिसी रेबेल्लो निरुडे फिरगजीचे विगार ते जावन आसात. बाळू जेजूचे भक्तिकी ते जावन आसात. सोमेस्तचे नवी तांचो आमी उपकार भोवता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना बाळक जेजूची आशिर्वादा तांचेर तशेंच तांणी सेवा दिवच्या निरुडे फिरगजीचेर सदांच आसूं दी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. थँक्यू फादर. फाल्यां भुरग्यां खातीर मागचो दीस. नेणटे भुरग्यांक मीस सकाळीं 10:30 वरांचेर आसतलें. तशेंच हेर भुरग्यांक सांजेर 6 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आसतलें. 14 आनी 15 तारखेर आमी वार्षिक परब संभ्रमता. त्या दिसा जायते मिसां आसात. दायकन करतल्यो पळया. करतल्यांनी सगळो विवर आसा मिसाचो. मोगचनो ह्या संभ्रमाक तुमचो हर एकल्यांचो सहकार गरजेचो. दनपारां जेवणाची वेवस्था आसा. ह्या दिशेन जायत्यांनी आदार दिला. तांकां मेरुणी आसा.
कोणी वरवीं दिवंक आशेता जाल्यार ते फाल्यां भितर दिवचे मागीर दिले जाल्यार आमकां तिले उपयोग करूंक कसो जाता देखून वेळार दिलें जाल्यार आमकां खंयच्यो वस्तू हाडयेत खंयच्यो वस्तू हाडच्यो नाका अशें आमकां पयलेंत समजून घेवंक साध्य जाता देखून ह्या दिशेन तुमचो साकार आशेता देव बरें करूं बाळू जेजू तुमकां सुमेजता आपल्या आशिर्वादांनी बरो उबी रावया मिससो आशिर्वाद सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान हांव तुमकां धरतां. देवाचे ओडपकार सर आमी दिंबी घालया. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवेन मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावन सो म्हजो संतोश म्हणटा समी तेजो मनश असो ही जावन जियेलो सरतराच्या गज आनी तो मनशा पावल पिडा करून दैवीक वयस मेळ्ळें नांव ताका फाव जालें नेणाऱ्या शिकलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतान मनशांक तांच्या सगज आनी तो पावता प्राग असो जेजू बळग म्हणटा कितले चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव आशिर्वाद करता. मोगाचेनो आज आमी दानी पासत मागचो दीस बेनिफॅक्टरां पासत आमच्या खोवेंताक जायतीं जाणां आमच्या ब्रदर्साच्या शिकपा पासत आमच्या वैयक्तीक गरजा पासत जायते दान दिवन आसात. आमी मागया ह्या पूर्ण शेताक आज हें कितें जालां तुमच्या उदारमणाच्या दानी वरवीं सर्वेस्प देव तुमकां तुमच्या कुटुंबाक आपल्या आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागता. इतलेंच न्हय सेवे रुपान जायते जण ह्या पूर्ण शेताक आपणाचो वावर दिवन आसात तांच्या पसती आमी मागता. तो बाळक जेजू तांच्या कुटुंबाक आपणाची आशिर्वादां वचून दी म्हणून आमी मागता. सांगता आमी म्हणया हे बघी जेजू बाळका तुजी सर पदवी ह्याच्या भितर उडप केली आसता आनी तुजो बेसन कोलो आसता तुका पातयेन उलोवन मारतेल्या सकटान दयन आयक आनी तुज्या बेसावनी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो नामान बरी कृपेन बरयले तुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांक घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांक घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांक घाल आनी आयक आमचे मागणे हे अजबाच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजाचेर एका तुजी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजे इतले बिनमोतीन बरयले मावळ काळीस आमची मागणी स्विकार संदी आनी इतल्या आत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवन दी. खाड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदांच सर्वता आमे. बाळका जेजून आमच्या जिवितांत केल्ली सर उपकार आमी नियाळया आनी ताका अर्घां दिवया. ए बहुधार बळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्या देडा उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुळती आमी वर्णितल्या
तू सावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या जपाच्या इमाची मरेवपात तुजी भक्त सगळ्यांनी विसरून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मोसत सोडून दीत सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. बाळका जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमची तकली बगवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे समे रावा आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावा आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावा आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावा आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावा आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र समे जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. Jesu barka naman tuka Jesu barka bundan tuka bisamam cirga walai kurpesa bingin tu jasda sambanduvu bisamam cirga walai kurpesa bingin tu jasda सांभाळून आमची सोबे रावतून रक्षण दिवं आमची भितर रावतून आकान गुरु आमचे संगीतून आदर सोलो आमचे फाटल्यान रावतून राखून गुरु जेजू बाळका वमन तुका Jesu barka bundan tuka bisalam cirga walai kurpesa bingin tu jasda sambantuvu bisalam cirga walai kurpesa bingin tu jasda sambantuvu Mukhar putra suve